येवकार हांव सुशांत. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दिसपट्ट्यो 4 ते 5 लाख कोविड केशी हाताळपाची दवरल्या तयारी. सण परबो येवपाक लागल्यात. ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिन्यात घेत जात नाय म्हणटा सरकार. गोयचो पाव पावलो 5 रुपयांचेर. होलसेल घेतल्यांक मेळटलो 4 रुपयांनी. सरकारा कडल्यान घेवचे नात कसलीच मजत. ऑल गोवा बेकर्स संघटनेचो हुकार. गोयचो लोक रडटा बऱ्या रस्त्यांक, पूण कुर्टीचो रस्तो चकचकलो वरा भितर. कित्याक तर ह्या रस्त्या वयल्यान येवपाचो आसा खंय दिल्लीचो व्हीआयपी. 11 आनी 12 वेर गोंयान घोंग्यांनी झडटलो पावस. उण्यात उणे 25 जाल्यार चडांत चड उरतले 33 डिग्री सेल्सियस तापमान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सण परबांचो हंगाम आशिल्ल्यान कोरोनाच्या तिसऱ्या ल्हाराचो भंय परत एकदा वाडला. दिसपट्ट्या 4 ते 5 लाख कोविड प्रकरणाक तोंड दिवपाची तयारी चलयल्या. सरकारान सांगला ऑक्टोबर डिसेंबर म्हयनो हे नदरेन म्हत्वाचो जावन रावतलो. कोरोना व्हायरसाच्या तिसऱ्या ल्हाराच्या धोक्याचे फाटभुंयेर सरकारान लोकांक सण परबांच्या आनी लग्नाच्या हंगामात गर्दीच्या सुवातांनी वचचें न्हय अशें सांगिल्लें. कोरोना महामारीचे विरोधात अजूनय झूज चालू आसा. भलायकी मंत्रालयाच्या सहसचिवान दसरो, दिवाळी, दुर्गा पुजा, मिलान ए ईद, क्रिसमस, नवे वर्स आनी लग्नाचो हंगाम ह्या सारकिल्ल्या उत्सवांची मजगती कोविड-19 परतून तकली वयर काडपाक शकता अशी धोक्याची सुचोवणी दिल्या. फाटल्या 24 वरांत भारतात कोविड-19च्यो नव्यो 19,740 केसी सांपडल्यो, जाल्यार 23,070 केसी बऱ्यो जाल्यात. देशाचो एक्टीव केस लोड आतां 2,36,643 आसा, जो 206 दिसांतलो सगळ्यांत कमी आसा. देशांतय 248 मरणांची नोंद जाल्या. मरप्यांचो आंकडो 4,50,000 पावला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पाव गरिबांचे सहज सोपे खाण 5 रुपया जालो. होलसेल घेवप्यांक तो 4 रुपयांनी पडटलो. ऑल गोवा असोसिएशन ऑफ बेकर्सान सांगला. म्हारगायेक लागून हो निर्णय घेतिल्ल्याचे तांणी सांगले, पूण अशें आसले तरी खंयचेय परिस्थितीत सरकाराची कसकुटाची मजत घेवचे ना असो निश्चय तांणी केलो. ऑल गोवा असोसिएशन ऑफ बेकर्स हे पाववाल्यांचे संघटनेन शेनवारा मडगांवां बसका घेवन पावांचे दर निश्चित केले. सुटे पाव घेतल्यांक तो 5 रुपयांनी एक पडटलो, जाल्यार होलसेल घेतल्यांक 4 रुपयांनी 50 ग्रॅमाचे पाव मेळटलो. बार्देश, फोंडे, पोरणे गोंय सारकिल्ल्या वाठारांनी 5 रुपयांनी पाव विकपाक केन्नाच सुरवात जाल्या. फकत साश्टीचोच निर्णय हुमकळत पडिल्लो. आयकात पीटर मेनेझिसाक. आयची मिटींग आमी घेतल्या ऑल गोवा असोसिएशन ऑफ बेकर्स आनी काराव घेवपाक हो पाव हा पळय तो 5 रुपयांनी जावचो. तो जायते कडेन मातसो पळय सकयल जाला आनी पदेरांकूच मातशें डिस्टर्ब जाला, ताका लागून फायनल करपाक आयज ही मिटींग घेतलेली. 50 रुपयांचो पाव 5 रुपयांनी जावचो म्हणून. 50 ग्राम 5 रुपया. पाव थोडे कडेन जाला तो 5 रुपयांनी जाला, म्हणून बरो 75% जाला तो. फकत उरला पळय तो मडगांव. 2 प्रायस आहा न्ही ते. 4 रुपयांनी प्रायस होलसेल आहा आनी 5 रुपयांनी आहा रिटेल. हातून 4 रुपयांनी पावांचे आहा जे थोडे कितें करतात, थोडे 2 रुपया वयशे पयशे दितात, थोडे 3 रुपया दितात, थोडे 3 रुपया 20 पयशे दिता. डिफरंट रेटी आहात त्यो तांकां बांदून हाडूंक नाशिल्ल्यो. ताका लागून ते उरलेलो इश्यू तो कंप्लीट जावंक नाहलो. तो आयज सेटल केलो की 4 रुपयांनी पाव करपाचो. सगळ्यांनी 4 रुपयांनी पाव दिवचो होलसेल. हॉटेलांक भायर कोण गाळेकार आहा पळय ताका, ऑमलेट पाव विकता ताका, वो कोण इंस्टिट्युशनांक दिता ताका, हॉस्पिटलांक दिता ताका 4 रुपयांनी पाव दिवचो. आनी उरलेले कडेन जो पळय सगळे कडेन भायर कावंटराचेर आनी रिटेल विकता पळय तांणी तो 5 रुपया दिवचो. काळाप्रमाण पाव करपाचे पद्दतीत आणि ह्या व्यवसायात येवप्यां बदल घडला. गोंयकारांच्या ह्या व्यवसायात यूपी, बिहार, कारवार आणि हेरकडले लोकय देंवल्यात आणि ते सवाय पाव विकतात. देखून गोंयकारांक कसो फरक पडला ताचेर उजवाड घालता पीटर मेनेझिस. आमचे पळय आदले गोंयकार आहा पळय ते पदर आहले पळय ते पाव करता पळय तो तुका सारको करता. अजून पासून करता ते भाजप सारकें करता, ताजें मिक्सर घालप सगळें करता. जे आयज पाव करता पळय तो फाल्यां पासून लोकांचें न्हांग जाता. पूण ही पळय भायले सगळे आयल्या पळय यूपीचे, तुका बिहारचे, कारवारी, केरळाय
ताणें कितें केलां रेट सकयल करप, कारण सारको करप न्ही तो, ताका पळय इंग्रिडियंट्स आसा पळय त्यो सारक्यो घालप ना, आनी तो कच्चा काडून तो बांदून तो प्रेस वेट आहा पळय सांबाप ताजेर वेट जेन्ना तो वरवो काडलो म्हणटकीर वेट तुका सुबेज मेळटा, तो वेट मेंटेन करप ताणें आनी तो सवाय विकप. ताका लागून हो पाव पळय सकाळीं कोत्ता पळय तो सांजे हांग जायना तुज्या. अजाबाची गजाल म्हटल्यार आयज भौतीक वेवसायी सरकारी मजत जाय अशें म्हणटात, जाल्यार ही संघटना मात सरकाराची मजत स्पश्टपणान न्हयकारता. कित्याक आयकात तांच्याच तोंडात. तुम्ही म्हणता पळय आता सगळे हे प्रायसीस वाडल्या म्हणून, सो तुमकां कितें काय सपोर्ट मेळटा काय म्हणटा गव्हर्मेंटाचो? कांय ना, तुमकां एक्सपेक्ट करता तुमी सपोर्ट? कांय ना. तुमी सपोर्ट जाय तुमकां काय म्हणटा गव्हर्मेंटाचो? ना आमी मागिना, कित्याक आमकां पयलो ताणें दिता मेलो आनी आमकां फटयले, ताका लागून आमी आतां आनी मागिना आनी आमी कांय डिमांडूय करिना. कित्याक आमी जाणा आमी भोगले 25 मिटींगो केल्यो आमी, ते सगळे आमचे मेजार आहा पळय तितले आहा 25 मिटींगो केल्यो. जोग जोग एक आहा पळय ते मिनिस्टरान आनी हाज्या मेरेन गेले, पूण कोणेच अजून पासून सपोर्ट करूंक ना पोदेरांक बाबा हें तुमकां दितलें म्हणून. 2004 8 crores हें केल्लें सँक्शन केल्लें बेकर्सान. आयज पासून एक पयसो पासून ना. खंयच्या डिपार्टमेंटान भितर सरीत जाल्यार व्हडली एश्युरन्स दिली आमकां, हें करचें तें करचें, हें दिवचें तें दिवचें, पूण तितलें जगतात. मेजार बसता पळय तो आपणाचें सगळें तें तितलें कोत्तात आनी वेतात, आनी मागीर फुडें कांय ना तेजें फुडें एक्शन कांयच ना. ताका लागून आमचें कितें आहा, एसोसिएशन पयलेंच हें घेतलां, तारवा घेतला, आमी कितेंच डिमांड करना गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमकां नाकाय बी, कित्याक फटयतले म्हण आमी जाणो. हें आतां फुडें वचत जाल्यार तेंच करतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिश्टीहीन मागता एक दोळो आनी देव दिता दोन अशें कितेंशे कुर्टीकारांचे बाबतींत जाला. सगळेच गोंयकार रडटात डांबराच्या रस्त्याक, पूण तांच्या नशिबात फोंडकुलांनीच भरिल्ले रस्ते. जाल्यार दिल्ली सावन एक VIP येवपाचो आशिल्ल्यान कुर्टीचे रस्ते लोकांनी रडचे आदींच चकचकीत जाल्यात. आदी घालयो एक नदर फोंडे वाठारांतल्या हेर रस्त्यांचेर. आनी आतां पळयात कुर्टीचे रस्ते. हो चमत्कार न्हय, हे सत. पूण हें गोंयकारांच्या मोगान जायना. गृहमंत्री अमित शहा 14 ऑक्टोबराक कुर्टीच्या गोवा डेअरी आनी एनिमल हजबंड्रीक भेट दिवपाचो आसा. हे रस्ते फोंडकुलांनी भरिल्ले. VIP येता म्हणटकच सरकारी यंत्रणेची धांवपळ जाली. भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या रस्त्यांचें ताबडतोब हॉटमिक्स कार्पेटींग केलें. गोंयचे हायवे फोंडांनी भरल्यात, जाल्यार कुर्टी सारकिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारांतले रस्ते वरा भितर चकाचक जाल्यात. हे रस्ते पळोवन समेस्त गोंयकार मनात म्हणटा आसतले, VIP येवनी आमच्याय दारी. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. एखाद्रे व्यक्तीची मानसिकताय सकारात्मक आसत जाल्यारच प्रकल्प पूर्ण जावं येतात आनी ताचें उक्तावणय जावं येता. कोणाक जर अशें दिसता आसत की तांच्या वाठारांतले प्रकल्प पुराय जावंक नात जाल्यार तांची यादी दिवची. 19 डिसेंबरा आदी ते पूर्ण जातले, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. WRD विभागान राष्ट्रीय चक्रीवादळ जोखीम निवारण प्रकल्प 2 अंतर्गत जुनूसवाडो मांद्रेच्या चक्रीवादळ केंद्राचें उद्घाटन केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. हो संवसारीक बँकेन फंड दिल्लो NDME प्रकल्प कसल्याय सैमीक संकश्टाचो धोको आशिल्ल्या लोकांक तांची जिवीत हानी टाळपा खातीर कांय दीस आदी हांगा हाडून दवरतले, मुख्यमंत्र्यान सांगलें. 14 प्रोजेक्ट आसात, तितूंतलो पॉझिटिव्ह मायंडसेट आसत जाल्यारूच प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक शकता आनी तो उक्तावणूय जावपाक शकता. हें बाब दयानंद सोपटे कडेन पळयल्या उपरांत कळटा. तेणी वेगळें सांगपाची गरज ना. यू द पर्सन विथ अ पॉझिटिव्ह मायंडसेट. तें तेणी लक्षांत घेवचें. पॉझिटिव्ह मायंडसेट तुमचो आसा म्हणून तर हांव फुडें उलोवच्या पयलीं 2-3 गजाली मुद्दामून सांगता.
तांकां केन्ना केन्ना कदाचित थोडीशी खंत दिसता आपलो हो प्रोजेक्ट उरत काय तो प्रोजेक्ट उरत काय पण हांव तांणी लिस्ट काडून दिवचें 19 डिसेंबराच्या पयलीं सगळे प्रोजेक्ट पुराय जातले हें हांव नक्की सांगता. ज्यो दोनूय खिडक्यो दिसता विच इज अवर कंट्रोल रूम तितून फूल फ्लेज ज्याचे कम्युनिकेशन फ्रॉम द कलेक्टर ऑफिस नॉर्थ टू ह्या ऑफिसाक आणि ताणें सांगला त्या प्रमाणे टॉवर्स म्हणजे ज्याचे सिग्नल्स द फर्स्ट सायक्लॉन फाल्यां जावपाचो आसा किंवा व्हडलो महापूर जर परवा येवपाचो आसा जाल्यार ताका इन्फॉर्मेशन आसतलें. ही वील कम्युनिकेट वीथ ऑल द कोस्टल पंच आणि सरपंच कित्या खातीर तर तुमच्या लोकांक तुमी कन्सर्न जो डेंजर झोन आसा थंय दवरूं नाकात. तुमी ताका हांगासर शिफ्ट करात. जे चुकून कोणाच्या आयत्या वेळार घर मोडलें ताका 8 दीस रावपाची वेवस्था ना 15 दीस टेम्पररी रावपाची वेवस्था आमी जाका म्हणटा म्हयनोभर आसत कदाचित जाल्यार ती रावपाची वेवस्था ह्याच आमच्या सायक्लोन शेल्टरान जावपाक शकता. ती करपा खातीर हें सायक्लोन शेल्टर आसाच बट तेज्याय फुडें एक स्टेप फुडें वचून कारण आमी जे बिल्डींग बांदता कारण आमचें सरकार पॉझिटिव्ह नदरेंतल्यान विचार करता. कारण हांवें आतां पर्यंत कितल्योश्योच बिल्डिंगो सरकारांनी बांदलेल्यो पळयल्या जी बिल्डींग बांदल्या तेजें उक्तावण केलां आनी तेजे म्हयन्या भितर नळे ना आनी ताराय ना. चक्रीवादळाचो आलाशिरो हें सैमीक संकश्ट पिडेस्तां खातीर मजतीचें केंद्र आसा अशें म्हणटात. पूण मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेची कल्पना वेगळी आसा. हांगा पार्ट्यो उत्सव आनी सामाजीक मेळाव्यांकच परवानगी दितले. फकत परवानगी घेयात आनी कार्यावळी करात. खंय तरी म्हणजे ह्या भागातले काही भाव म्हणपाक लागले ह्या जाग्यार आमी खंय तरी बारीकशी मिटींग घेताले ह्या जाग्यार खंय तरी आमी बारीकशी बर्थडे पार्टी करताले म्हणजे बारीक बारीक कार्यक्रम करताले. ह्याच्या फुडें आमचें कितें मुद्दाम तुमकां सांगता हो प्रोजेक्ट तुमचे खातीर आसा. ज्या पद्दतीन तुम्ही कोणाचो तरी बारीकसो बर्थडे करतालो त्या बिल्डिंगेन तशी प्रोविजन आसा तुम्ही करू शकतात. त्या बिल्डिंगेन एखादी मिटींग बारीकशी फंक्शन ते करू शकतात आणि ते करता असताना सगळ्या तरेचे फॅसिलिटी हांगा अवेलेबल केल्ले आसा. टेन्शन घेवचें न्हू. ह्याच भागातले काही प्रमुख ज्यांची नावां ते कमिटीचेर घातलेले आहा. WRDचो मुखेल अभियंतो ए बदामीन ह्या केंद्राचें खाशेलेपण सांगलें. तशेंच ताचो कशे तरेन उपेग जातलो तेवूय विस्कटावन सांगलें. म्हणून आमचो प्रधानमंत्री एंटायर इंडिया अख्खो इंडियानी युनिक प्रोजेक्ट ओपन केला की एक शेल्टर जावचें. शेल्टराचेर कितें एक्सिडेंट हे आयले वादळ आयली किंवा फ्लड आयले किंवा सायक्लोन आयले किंवा सुनामी आयली रोखडे तांकां येवन हांगा तांकां होस्ट करतले तांकां किचनाची अरेंजमेंट करतले तांकां फर्स्ट एड दितले सगळें दिवपाक एक वास्तू आसता. 13 अशें आमी ते एंटायर कोस्ट लायन बांदतात. आमी आज एक पयलीं हावटो सीएमाचे हातीन उद्घाटन करतात तशें आमचे 13 सुद्दां आतां रेडी जावपाक जाला. 4 रेडी जाल्या आनी बाकीचे आतां आनीक म्हयन्या भितर आमचे रेडी जातले. आतां आनी कितें युनीक म्हटले बरोबर आमी एक साधारण 45 टावर्स बसयतले. टावर म्हटल्यार खांबे ते जे मोबायलाचे खांबे आसा पळय तेजेन उंच ते कितें करता खंयचो केन्ना ताका सिग्नल आयले कलेक्टराचे कंट्रोल रुमान सिग्नल आयले जाल्यार रोखडे विथइन अ सेकंड फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड हांगा ट्रिगर जाता. ट्रिगर जाले की ना आमकां ते काम करपाक किंवा लोकांक एक्शन घेवपाक साधारण आमकां 3-4 वरां मेळटा. ती सायरन आसतली सायरन साधारण 5 किलोमिटराचे परिसरान ते आयकूं येता. आनी हे टावर ज्यो आसा ती साधारण कोस्ट लायनीर येतली म्हळ्यार इवन फिशरमॅन ज्यो दर्यान आसा तांकां सुद्दां 1.5 किलोमिटर पर्यंत आयकूं येता. आनी ताका एक फ्लॅश लायट आसतली. आनी हे ज्यो आयली जाल्यार हांगा लोकल सरपंच पंच डेप्युटी कलेक्टर सगळ्यांक SMS येवपाक स्टार्ट जातले बाबा कितें तरी प्रॉब्लम आसा लोकांक उठ्या लोकांक हे करा. आनी तसोच आमचो डिपार्टमेंटाचे लोक येतले. मागीर गोवा 365 खातीर मांद्रेच्यान संदीप कामुलकार. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत 11 आनी 12 तारखेर उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा. जाल्यार कांय कडेन कमी चड प्रमाणात पावसाचो शिवर पडटलो. चडांत चड तापमान 33 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतलें. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. हो वेग वराक 60 किलोमिटरां मेरेन वाडपाक शकता. दर्या खवदळिल्लो आसतलो देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही. हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. कोरोनाच्या काळांत घेवयात जतनाय दवरया सोशल डिस्टन्स वापरुया मास्क आनी सांबाळया भलायकी.
सगळ्यांचीच मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.